3 वर्सां भितर एप्लाय केलें ना जाल्यार तूं भायर. आतां पळय दुसरो पॉयंट असो येता, सपोज हांवें एप्लाय केलें, हांव तें सिद्ध करूंक शकना, हांव भायर. बरोबर. लक्षात घे. आनी तिसरी गजाल ताणें केला, सगळीं सेक्शनां जी पळय 7, 8, 18C सगळीं ताणें एकत्र केला एका क्लॉज 16C. आतां म्हाका सांग, जर तर म्हाका हे 3 वर्सांनी घेवपाचें आसा जाल्यार हें सगळें एका वेळार हांव करूंक शकता ना. पयलें हांवें डिक्लरेशन घेवचें पडलें. डिक्लरेशन घेवपाक तें 3 वर्सांनी म्हणजे एप्लाय करपाचें लिमीट आसा म्हाका. बरोबर. विदीन 3 इयर्स. पूण डिक्लरेशन आनी पर्चेस वांगडा हांव करूंक शकता? शकना. बरोबर. कित्याक डिक्लेअर जाल्या शिवाय तुका एप्लाय करूंक मेळना. करेक्ट. सो देरफॉर हें जे पळय ते 60C म्हणून ते क्लॉज घातला ते तांच्या भितर कॉन्ट्रडिक्शन आसा. नॉट ओन्ली दॅट, सेक्शन 46 म्हणून आमचें आसा, क्लॉज C कितें तरी आसा, कॉज ऑफ एक्शन प्रोसिजर लेड डावन अंडर 46 आनी थंय कॉज ऑफ एक्शन तुका जाय, तुका निमित जाय कोर्टान वचपाक. हांगा निमित खंय आसा म्हाका भाडकार त्रास करिना, हांव शेती रोयता, कांयच हरकत ना, हांवें कोर्टान कित्याक वचपाचो? सपोज हांव कोर्टान तें विकतें घेवंक गेलो, म्हाका कितें फायदो आसा? कांय ना. फक्त हांवें कल्टिवेट करूंक जाय. विकतेंय घेतल्यार हांवें कल्टिवेट करूंक जाय, नाही घेतल्यार कल्टिवेट. तशीच परिस्थिती करपाक इतल्यासो रिलेशन बरें उरलें. हय. आतां भाडकार जेन्ना त्रास करता तेन्ना म्हाका चुकनात, कितें सेक्शन 46 म्हणटा. बरोबर. जेन्ना तुका कॉज ऑफ एक्शन दिला तेन्ना तूं. पण म्हाका अशी कितली आतां उरतली, संख्या कितली उरतली कुळांची किंवा शेतकारांची जाणें अजून पर्यंत ह्यो गजाली आपल्या नांवार करून घेतले ना? अशें खूब आसूंक शकता. म्हणून आमी आतां कितें केलां, आमी जो पळय मुवमेंट केला हेच्या पासून शेतकरी आनी मुणकार जे पळय आसा हेंकां म्हणजे संरक्षण मेळचें, तांकां साल्वार करचें म्हणून जो पळय आमी एक शेतकाऱ्यांचे एक आवाज उठयला, तातूंत आमी प्रत्येक गांवांत सांगलां की तुमी डेटा तयार करा. सो आतां डेटा तुमी तयार करतात? आमी तयार करता. कित्याक सपोज आमकां जर डिफेन्स करपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन कितें तरी आसूंक जाय उलोवपाक. बरोबर. बेश्टे उलोवन वाऱ्यान उलोवन कांय फायदो ना. तुमी कितें म्हणटा, तुमचो रफ एस्टिमेट कितें सांगता, अशी कितली जाण आसतले जाणें अजून पर्यंत ही प्रक्रिया केली ना? कारण सरकाराचो तो ह्यो जो बेजीक आर्ग्युमेंट आसा ताचे फाटल्यान तो एक भाव आसा की खूब जाणांनी आतां केल्लें आसा, घडये थोडेच उरतले आनी तातूंतले खूब जाण नॉन सिरियस आसतले. सो अफेक्ट जालेय बी जाल्यार नॉन सिरियस मनीस अफेक्ट जातले. सो तेन्ना ह्या निमित्तान ते सगळें एकदाचो सूक्ष्मोक्ष लावन उडोवया. होय सरकाराचो एक इंटेन्शन आसा की जाली न्ही इतलीं वर्सां, खूब जाणांनी आपल्याले नांवार करून घेतला आसतलें. नॉन सिरियस आशिल्लें खूब जाणांनी घेवना. ताणें फिगर दिला. ताणें म्हटल्यार नॉर्थाक कितें 4,000 कितें तरी दिल्लें आनी सावथाक कितें 900 कितें तरी. हे फिगर बरोबर न्हू. तें पेंडींग फिगर म्हणटा तो. बरोबर. पेंडींग. बरोबर. आतां आमी अशी ब्रॉड जर पळयले जायत, पोंदा तालुका, सालसेत तालुका, तुमी 4,000 आनी 900 फिगर दिता, तांकां सरकार सांगता की अंडर दीस नाव पेंडींग यू गेट इट डन. सरकार सांगता यू गेट इट डन. आनी सरकाराचो एक आसा की हाज्या भायर जे कोण आसात ते दोज आर दी नॉन सिरियस प्लेयर्स, तांकां इंट्रस्टींग नाशिल्लें इतलीं वर्सां, सो ताणें केलेंय नासतलें. सो आमी एकदाचो सूक्ष्मोक्ष लावन उडयतात. सूक्ष्मोक्ष न्हू हो तांकां सांगरीन व्हरून उडोवपाचो सूक्ष्मोक्ष न्हू. कित्याक पळय सिंपल प्रोपोर्शन सिंपल. जर तर मूळ कायदो जो पळय आसा तातूंत म्हाका कोर्टान वचून डिक्लेरेशन घेवपाची गरज पडोन नाशिल्ली. बरोबर. हांव म्हणटा कितें, हें करच्या जाग्यार, हें लिमिटेशन घालच्या जाग्यार पयलीं स्पेशल सर्वे कर. ती सर्वे केल्या उपरांत तुका फिगर मेळटले. एक्चुअल ग्राउंड रियल कितें आसा पळय तें. पयलीं सर्वे जालो तातूंत एखाद हांव शेती करता पूण बलद्याचें नांव लागलां टेनंट म्हणून. बरोबर. आतां हांव तर कोर्टान गेलो जाल्यार खंय गेलो, भाडकार ऑब्जेक्शन हाडटलो, तूं टेनंट न्हू, टेनंट दुसरोच लागलेलो आसा, हांव भायर. बरोबर. सो कोर्टान वचपूय म्हणजे म्हाका त्रास आसा आनी कोर्टान वचनाय जाल्यार म्हाका त्रास आसा ह्या क्लॉजा प्रमाणे. बरोबर. कारण 3 वर्साचो सनसेट क्लॉज आहा. सो जसो दीस अस्तमता तशें आमी काबार. सो तुमी कितें म्हणटात, पयलीं सर्वे करात. आमचे दोन डिमांड म्हणजे शेतकारांचे 2 डिमांड अशे आसा आनी म्हाका समजला त्या प्रमाणे हो जो पळय लिमिटेशन जो पळय क्लॉज घातला हो ताबडतोब रद्द जावपाक जाय. लिमिटेशन क्लॉजा भितर कितें आसा? 60C पळय घातला तेच 3 इयर्स विदीन 3 इयर्स यू हॅव टू एप्लाय दीस होल. देरफॉर तुका 3 कंडिशनां दाखयला. ही सगळ्यो गोश्टी 3 वर्सांनी करूंक शकना. आनी जे पळय ते म्हणटा सनसेट क्लॉज हो शब्द योग्य न्हू. आतां सपोज हांव टेनंट जालां, हांवें घेतलें, सेक्शन 14 कितें म्हणटा, तुजी जी पळय हक्क आसा
वो तुज्या भुरग्यांच्या नांवार फाल्यां मेल्या उपरांत ट्रान्सफर जावपाक जाय. आतां म्हजो बापूय आसा मरूंक ना, पूण हो तर एक्ट म्हणटा तो सनसेट जालो जाल्यार ती ट्रान्सफर खंयच्या कायद्यान जातली म्हणजे तो एक्ट उरचो पडलो. आतां महाराष्ट्रान ना सगळ्या स्टेटींनी आसा. पूण हांव म्हणटा कितें जंय तर कितें अडचणी आसा त्यो स्ट्रीमलायन करा, पूण असले क्लॉज घालनाका ड्रास्टीक. तुम्ही पहिली गजाल म्हणटात की हो जो लिमिटेशन क्लॉज आसा तो सरकारान रद्द करचो. दुसरें जे पळय कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग सिस्टम पळय क्लॉज 4 ही इंट्रोड्यूस केला. आतां ही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग सिस्टम कितें म्हणटा ते ह्या क्लॉजान लँडलॉर्ड किंवा ओनराच्यान कोणाकूय ती कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचेर कल्टिवेट करपाक दिवंक जाता. आतां सद्या लँडलॉर्डा कडेन जमीन ना. सो वॉट इज आयडिया बिहायंड दीस टू पुट दीस न्यू क्लॉज. तुमकां कितें दिसता कितें आसतलें सरकार आसतलें? एक्झॅक्टली. आतां सरकारान फुडें कितें म्हटलां तातूंत हे क्लॉज जे पळय आसा हे ज्यो कोणाच्यो पळय केसी पेंडींग आसा तांचो निर्णय लागो पर्यंत तांकां लागचें ना. म्हणजे हाजो अर्थ कितें, फाल्यां तर तूं केस पिड्यार जालो जाल्यार ही जमीन कोणाक आयली? भाटकाराक. ती परत भाटकाराक आयली. कूड कायद्यान कितें आसा, भाटकाराक जमीन वचना, सरकाराक जमीन वचना. अंडर कॉपरेटिव्ह फार्मिंग ती जमीन व्हरपाक जाय. बरोबर. आतां पळय हें तर ताणें तर हो क्लॉज दुसरें म्हणटा तो ज्यो 3 वर्सां भितर आतां केशी घालताले तांकां लागना. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग तांकां लागना. बरोबर. तांचो सोक्षमोक्ष लागता मेरेन तांकां लागना. बरोबर. आतां हेजो बॅकग्रावंड सांगता. हांव सपोज आतां गेलो, आतां कंपल्सरी म्हाका वयचोच पडलो. बरोबर. म्हजे कडेन कांयच ना, हांव जाणा इतलें हांव शेती करता, डॉक्युमेंट ना, पयले कडेन म्हजे कडेन कांयच ना. कोर्टान हांव सिद्ध करूंक शकता आनी सिद्ध करूंक शकना म्हणटकच हांव भायर पडलो. म्हणजे ऑटोमॅटीक म्हणून सांगता तुका हांव, जो शब्द तेणी वापरला टेनंट पळय पयलीं बिल्डरांक दिताले म्हणटा ते आतां इनडायरेक्टली गव्हर्मेंट बिल्डरांक दितलो. गव्हर्मेंट काडून परत भाटकारा दितलो, भाटकार काडून बिल्डरा दितलो. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग क्लॉज गेलो. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जो पळय दितले आसले ते कल्टिवेट करपाक तो गेलो, कित्याक जमीन भाटकाराक मेळ्ळी. पण एक गजाल तुमी ह्या तुतली एक गजाल तुमी मान्य करतात की सरकाराक जी ही काळजी जाली की ज्यो जमनी कुळांच्या नांवार जाल्यो थंय फार्मिंग करप बऱ्याच कडेन बंद जालें, ही गजाल तुमी मान्य करतात? काही गोष्टींनी जाला. कित्याक लागून पळया लेबर फोर्स आदीं कितें आसलें, सगळे कुटुंब काम करताले. आज गोंयांत ती परिस्थिती भायल्या लेबरांक हाडचें पडटा. बरोबर. आनी म्हणून म्हाका दिसता बांदोडेच्या टायमाक कोणें ताका ती बुद्ध दिल्ली आसतली, तें विजन कितें तरी आशिल्लें म्हणून तेणें म्हटलेलें तशें तें कितें म्हणून कांयच जर उपाय ना जाल्यार कॉपरेटिव्ह फार्मिंग एस्टाब्लीश करचें. सपोज जमनी तर आतां तर कल्टिवेट करिना, यू सेट अप कॉपरेटिव्ह फार्मिंग. आतां हावजींग कॉपरेटिव्ह सोसायटी म्हणटात ज्या कुळांनी फार्मिंग बंद केला तांच्यो जमनी कॉपरेटिव्ह फार्मिंगाक गेल्यार तुमकां हरकत ना. कित्याक ताकाच मेळटा बेनिफीट. कोणाक? जो पळय शेती करूंक शकना तोच ताचो मेंबर आसतलो फाल्यां. पूण ताका आतां पळय कॉपरेटिव्ह हावजींग सोसायटी करता, कोण घेता? ते शेअर होल्डर जावं कोण आसा तेच बेनिफीट घेता. बरोबर. तेंच्यानी कॅश पयशे नासता फ्लॅट घेवपाक. बरोबर. आतां क्रेडीट सोसायटी तयार करता, ते कितें करता? कोण बेनिफीट मेळटा तांकां? सो हांगा तर कॉपरेटिव्ह फार्मिंग सोसायटी जर एस्टाब्लीश जाल्ली जाल्यार नॉन कल्टिवेशन म्हणटा तें उरचें ना आशिल्लें. सगळें लँड कल्टिवेट जातलें आनी गोंयांत आमकां बेळगोवची भाजी हाडपाक गरज पडची ना. पॉझिटिव्ह आहात तुमी, इतले ऑप्टिमिस्टीक आहात की ते केल्यार हें जाता आशिल्लें म्हणून. डेफिनेट. तुमी म्हणटात की ज्यांनी कल्टिवेशन बंद केलां तांची जमीन फार्मिंगाक गेल्यार तुमकां कॉपरेटिव्ह फार्मिंगाक गेल्यार तुमकां प्रॉब्लेम ना. प्रोविजन आसा न्हू, आमी उलोवंक शकना. ताचे खातीर ही अमेंडमेंट करपाची गरजूच ना. आनी हे जे क्लॉज पळय कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग घातला तेची तर बिलकुल गरज ना. गरज आसा ती स्पेशल सर्वे अंडर टेनन्सी. म्हणजे जो पर्यंत सर्वे जायना तोपर्यंत हातूंतलो खंयचोच प्रश्न सुटपाक शकना. सुटोवंक शकना. धरून ते 4990 केसी ते भायर पडटा ते, म्हणून ते प्रोलॉंग जाता. केशी फुडें वयता. सपोज मामलेदाराक केसी फुडें वतात कारण बेजीक सर्वे करून डेटाच तयार केल्लो ना. आनी एक प्रश्न ताणें उपस्थित केला हातूंत. एडवोकेट जे पळय केसी लडयताले टेनंटाच्यो, हे डेटी घेवन ते प्रोलॉंग करताले आपलें पोट भरपाक. आतां हें तर केलें जायत
तुका दाखोवन दिला पळय थंय मामलेदारा मुखार एडवोकेटांची गरज नाशिल्ली आनी थंय मामलेदार तर खंयचोय तर एडवोकेट कर म्हणटा जाल्यार ताका डिसिप्लिनरी एक्शन घेवन भायर मारूंक जातालो. बरोबर. तशें आसतना आतां कितें जालें तुका आतां मुद्दम करचो पडलो एडवोकेट म्हणून कितें जालें एडवोकेटांचें बिझनेस वाडलें काय ना. तितून म्हळ्यार सरकाराच्याच आर्ग्युमेंटा भितर कॉन्ट्राडिक्शन आसा. हय आनी प्रोविजनानूय कॉन्ट्रडिक्शन आसा. हांगासर जें पळय केलां तें पळय 46 कॉन्ट्रडिक्ट जालें. म्हाका एकच गजाल सांगात गुरुबाब, इतली जर तुमी सामके होल्स काडटात ह्या एमेंडमेंटा भितर जाल्यार सरकारान हें कित्याक केलां आसतलें? वॉट इज युअर सी म्हजें पर्सनल ओपिनियन, हय, जी पळय कॉन्क्रिटायझेशन जें पळय आज गोंयांत जालां हेच्या फाटल्यान हो सरकाराक काय पयलींचो सरकार सांगना पूण सरकाराचो हात आसा. आतां कसो पळय हांवें अशें पळयलां केसी, हांवें स्वता जिखून दिल्ली केस एका टेनंटाक. लँड एक्विजिशन जालें तागेलें, तेजी जमनी उरलेली ते कूड म्हणून आशिल्लो जालें. ह्या टेनंटान म्हाका न कळटा ही जमीन भाडकाराक मेळ्ळो. भाडकार आनी टेनंट एक जाले. हय, ताणें आपल्या मदीं सेटिंग केलें. सेटिंग केलें तें करूं तें म्हाका तें ना. पळय डॉक्युमेंट आसा, सिटी सर्वेची सुद्दां ऑर्डर आसा आनी एक जालें तें. आनी तिणें कितें केलें, कोर्टान अर्ज केलो, केस घातली तेचेर. हो कोर्टान वचून सांगता आपूण टेनंट नो म्हणून. जमीन परत गेली. तो टेनंट नो म्हटल्यार कोर्टान ऑर्डर दिली. हय, ती सर्वे आसा ती रॉंग, कित्याक ती सर्वे खंयसर केल्ली लँड रेव्हेन्यू कोर्ट. बरोबर. ती तर हाच्या अंडर केल्ली, ताका अधिकार नाशिल्लो रॉंग म्हणपाक. बरोबर. पण मामलेदारान डिसायड करचें पडटलें आशिल्लें. म्हणटो परिकार म्हणटा बिल्डरांक टेनंट विकता हें ट्रान्झॅक्शन. टेनंटाक अधिकार ना, टेनंट आपूण हात वयर काडटा. बिल्डर आनी भाटकार मेळून सेटिंग करता. आनी आतां तुका हेंच जातलें, आतां तें सेटिंग करपाची गरज पडचें ना तांकां. कित्याक हे ऑटोमॅटिकली 3 वर्सां भितर तर एप्लाय केलें ना तें मेळटली जमीन भाडकाराक. आनी रिजल्ट लागल्या नंतर ती जमीन मेळटली. सो बिंदास मोर दॅन म्हाका दिसता 95% जमीन जी पळय आसा ही भाडकाराच्या हातान येतली. सो पयलीं म्हाका एकच गजाल सांगात, 2 गजाली. एक म्हळ्यार सर्वे जावपाक जाय, मॅन्डेटरी जावपाक जाय, अंडर टेनन्सी एक्ट प्रोसिजर लेट डावन केल्ला. आनी दुसरी गजाल तुमी म्हणटात की ही सेक्शन्स जी आसा ती सरकारान इमिजिएट विड्रॉ करपाक जाय. आनी म्हाका लास्ट सांगात, हाजे मुखार हें जर केलें ना सरकारान जाल्यार आंदोलनाचें कितें? सी आंदोलन करचें की करचें न्हू हो शेतकरी आनी मुणकार आसा तांचो इश्यू आसा. तांकां जागृत करप, तांकां समजून सांगप ही म्हजी जबाबदारी हांवें घेतला. तुमी तितली करतले आनी बाकीचे तांचेर सोडटले ना, ही जबाबदारी समजून सांगून घेतला. आनी इतलेंच न्हू, हांवें तांकां इतलें सांगलां, तुमचे जे पळय विचार आसा ते तकलेर तुमी पेज घेयनाका. जें तुमी कितें उलयतले तें धडपणा सकयल उलयनाका. की सपोज गुरू सांगता म्हणून आयकनाका. गुरू सांगता तें खरें आसा जाल्यार तें आयकून घ्या आनी त्या प्रमाणे तुमी स्टेप घ्या. आतां स्टेप घेवपाचो तांकां सांगलां. आनी कितें सांगलां, कोर्टान वचनासतना, कोर्टाची पायरी चडनासतना परचेस सर्टिफिकेट जेंकां मेळना तांकां मेळपाक जाय, हें सरकारान प्रोविजन करपाक जाय. हें केलें की विशय सुटलो. म्हाका दिसता इतल्याचेर आमी थांबतात. खूब सविस्तरपणान गुरू बाबांनी सांगला आक्षेप कितें आहा ते, आनी हातूंतल्यान दिसता कांय जे जेन्युइन मुद्दे आसा ताजेर जर सरकारान लक्ष घालें जाल्यार खुबश्यो कटकट्यांनी हें कमी जातलें आनी बरें वातावरण उरतलें. म्हाका दिसता तुमी आयले इतली, आनी कायद्याचे किचकटीचो प्रश्न आशिल्लो तरी आसतना सादी सोंपे भाशे भितर मांडलो गोंयकारां मुखार. थँक्स अ लॉट, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू.